नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजान मंत्र्याचें नाव घेतलां, पूण पयशांच्या वेव्हाराचो केलो ना उल्लेख। हेर 2 अधिकाऱ्यांक पयशे दिल्ल्याचो केला आरोप। स्टेटमेंटाचे तथ्य तपासूनच अधिकाऱ्यांक चौकशेक आपयतले, सांगता एसपी राहुल गुप्ता। गोंयकारांक आमी केल्ली जाय युती, भाजपा आड आघाडे खातीर कांय दिसांनी घेतले निर्णय, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव। डोंगरे आनी नावेले सरपळी फारोवन पळ काडिल्ल्या 2 नावाडग्या चोरांक बेळगांवां केली अटक। मडगांव आनी बेळगांव पुलिसांनी केली कारवाय। प्रवाशांच्या सामानाच्या सुरक्षे खातीर कोंकण रेल्वेन सुरू केल्या डिजी लॉकर सुविधा। कोंकण रेल्वेचो उपव्यवस्थापक बबन घाटगेची माहिती। काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या वर्धापन दिसाची नेटान चल्ल्या तयारी। 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले श्रीरामाच्या भव्य मुर्तीचे उक्तावण। 32 गाडयांनी बॉम्ब बसोवन देशभरात वेगवेगळे कडेन स्फोट घडोवन हाडपाचो आशिल्लो कट। लाल किल्ल्या कडेन जाल्ल्या स्फोटाच्या तपासात धक्कादायक गजाल उक्ताडार। आणि आता खबरो विस्तारांत। जॉब स्कॅम प्रकरणांतली दुबावीत पुजा नायकान मंत्र्याचें नाव घेतलां खरें, पूण तिणें नोकऱ्यां खातीर मंत्र्यांक पयशे दिल्ल्याचो खंयच उल्लेख करूंक ना। पूण हेर 2 अधिकाऱ्यांकडेन नोकऱ्यां खातीर पयशांचो वेव्हार केल्ल्याचे तिणें आरोप केला। पूण तिच्या आरोपांत तथ्य ना आसा काय ना ते तपासून पळयतले आनी उपरांतूच त्या 2 अधिकाऱ्यांक चौकशे खातीर आपयतले, म्हणून उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान सांगला। रायबंदरा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत एसपी उलयतालो। फाटल्या 8 दिसां सावन कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें प्रकरण परतून गाजपाक लागला। पुजान केल्ल्या दाव्या उपरांत सरकाराचेर चडाई करपा खातीर विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला। पुजान नाव घेतिल्ल्या त्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो म्हूण विरोधकांनी जोर धरला। पुजान नाव घेतला, पूण नोकऱ्यां खातीर ताचे कडेन पयशांचो वेव्हार जावंक नाशिल्ल्याचें पुजान सांगलां, अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता सांगता। दुसरे वटेन हेर 2 अधिकाऱ्यांची नांवां तिणें घेतल्यात, तशेंच तांचे कडेन पयशांचो वेव्हार जाल्ल्याचोय आरोप तिणें केला। अशें आसले तरी तिच्या आरोपांत तथ्य आसा की ना ते तपासून पळयतले आनी तथ्य दिसून आयले जाल्यारूच त्या अधिकाऱ्यांक चौकशी खातीर आपयतले, म्हूण एसपी राहुल गुप्तान सांगले। Matter which is going on 9th November 2025, there was a video which was circulating on social media wherein Pooja Naik had made a statement that there was a scam, a job scam in which large sum of money transaction took place, 17 crores 68 lakhs between 2019 to 2022, and there were 2 government officials which were involved. So हमने इसका पूरा बैकग्राउंड हमने पहले देखा इस एलिगेशंस का। तो बैकग्राउंड ये है कि पूजा नायक 5 केसेस में पहले इन्वॉल्व रही है और उन 5 केसेस में अरेस्ट भी हुआ और 21 नवंबर 2024 को she was released from bail. Approximately 1 year ago she was released on bail. उसमें से 3 केस ऑलरेडी चार्जशीट भी हो चुके हैं, 2 केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनके केसेस में हमने रिकॉर्ड एग्जामिन किया तो उसमें कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट फंक्शनरीज के अगेंस्ट। फिर भी क्राइम ब्रांच ने इस पर इंक्वायरी शुरू की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर 173(3) BNSS, जिसमें हमको 14 दिन का टाइम होता है इंक्वायरी करने का। तो एलिगेशन जो उन्होंने दिया है उसको हमने रिकॉर्ड किया। स्टेटमेंट संडे को उनको बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसके जो कंटेंट हैं उसको हमने डीपली थॉरोली एग्जामिन करने की कोशिश की। उसमें उन्होंने फिर से स्टेटमेंट में जो क्राइम ब्रांच को दिया उसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नाम लिया और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे ये ट्रांजैक्शंस होते थे, कितने कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे। पुजान जे दावे केल्यात तातूंतले कांय दावे सामकेच चुकीचे आसात। कांय दाव्यांची सत्यता तपासून पळयली, पूण तातूंत कांय तथ्य नाशिल्ल्याचे दिसून आयले। अशें आसले तरी तिणें केल्ले आरोप गंभीर आसा। ताका लागून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 173 खाला आमी तिच्या आरोपांची सत्यता तपासून पळयतले, म्हणून राहुल गुप्ता सांगता। ऐकात ताचे म्हणणे। मैं कह रहा हूँ कि हमारा इंक्वायरी अभी चालू है
अभी क्या हो रहा है कि सब अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दी है कि अभी मैटर स्टिल इन इंक्वायरी है, 14 दिन का टाइम हमको दिया गया, अभी 4 ही दिन हुए। सर लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर इन लोगों का नाम था लास्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड कोई नाम नहीं, कोई नहीं, कोई भी एक ऑन रिकॉर्ड किसी का भी नाम। सर लास्ट ईयर सीएम ने जो इंस्ट्रक्ट दिया है सबका पैसा वापस मिलेगा, तो पुलिस ने 1 साल में क्या किया इसके पर? उसमें रिकवरी किया है पुलिस ने इसका एसेट्स का और उसके जो भी प्रॉपर्टीज थी, तो उसको हम कोर्ट के थ्रू प्रोसेस में है वो सारी चीज़ें। कितना तो सर ये 70 CR का मामला है, ये जो पैसा है वो कहाँ तक गया है? जो पूजा के वहाँ पे ही है या आगे? अभी उन्होंने अभी बताना शुरू किया है कि मैंने इस ऑफिसर को इस ऑफिसर ने मुझसे इतने जॉब्स का प्रॉमिस करके पैसा लिया, तो वो देखते हैं उनको एग्जामिन करेंगे। बट लास्ट ईयर पुलिस ने जो एग्जामिन किया था उसमें ये चीज़ें नहीं आई क्या? ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आया सर। रिकवरी का अमाउंट क्या है? रिकवरी का अमाउंट तो किस चीज़ का? रिकवर अपने सारे जो हमारे पास, मैं आपको समेशन करके देता हूँ। सर फ्लैट किसका है जहाँ पे वो जाके पैसे देते हैं? वो नाम फिर से मैं ऐसे किसी का रिवील करना ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जितना ज़रूरत थी पहले इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट हुआ है। अगर कोई फर्दर कुछ बोलना चाहता है तो मतलब जो जैसे ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, अभी ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है मैटर, तो अभी उसमें तो हमारा कुछ होगा नहीं। सर ऑफिसर का नाम के हिसाब से उसी एक फ्लैट में पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था या फिर इन्होंने ऐसा बोला कि इस फ्लैट में मैं जाती, एक ही फ्लैट का नाम लिया था? अभी एक का लिया है अभी तक की इंक्वायरी में, तो उसमें हमने वेरीफाई किया है। और गवर्नमेंट सेक्रेटरी का नाम भी लिया था, गवर्नमेंट ऑफिस में भी कुछ मेंशन किया था, उसका भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिस से ऐसा कोई मेंशन नहीं। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोयच्या लोकांक एकवटीत विरोधी पक्ष जाय आनी काँग्रेसीन हे मान्य केलां अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगलें। गोयच्या लोकांच्या बऱ्या खातीर युती करप भोव गरजेचें आसा। कांय दिसांनी आमी हाचेर विचार करतले, निर्णय घेतले अशें ताणें मुखार सांगलें। पळयात। We had our meeting today with the committee and Goans want us to unite. I think the Congress party has also taken cognizance of it. Both our MLAs, we shared our views. Everyone wants us to unite. So definitely whatever has to be done in the interest of Goenkas first. Compromises, as I said, and I've been saying it, compromises have to be made. It is not an easy task. And definitely, I believe in couple of days max that we should decide on this particular episode rather than waiting for the last time. So the Congress party, today our committee members, we were all focusing constituency wise, and the need of the hour is that the alliance needs to happen. And I believe in by couple of days we will decide on this. ऑक्टोबर म्हयन्यांत डोंगरे आनी नावेली सरपळी हिसकावन व्हेल्ले प्रकरणा वयल्यान 2 खाप्या चोरांक बेळगांव अटक केली। हे दोगूय चोर मूळ हुबळीचे। मडगांव आनी बेळगांव पुलिसांनी मेळून ही कारवाय केल्या। मडगांव पुलिसांनी दिल्ल्या CCTV आनी तांत्रीक पुराव्याच्या आदाराचेर चोरिल्ली सरपळी लेगीत संबंधिताक परती केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास अजून चालू आसा आनी ह्या दोगूय चोरांक शुक्रारा सकाळी गोंयांत हाडटले अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या। ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मडगाव पोलीस स्टेशनाच्या ज्युडिशियल सेक्शना भितर 2 चेन स्नॅचिंगाच्यो केसी नोंद जाल्यो आनी मडगांव पुलिसां भितर ह्यो दोनूय केसी ज्यो आसात त्यो तांणी येवन म्हणजे कोण विक्टीम आसा तांणी येवन ह्यो नोंद केल्यो। ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी हाजो तपास चालू केलो। वेगवेगळे टेक्निकल सर्वेलन्साचे आधार घेतले। CCTV फुटेज ज्या जाग्यार जाल्ली ही एक घडणूक आशिल्ली ती डोंगरे नावेली हांगा जाल्ली आनी थंयच्यान सगळ्यो CCTV फुटेजीस म्हणजे त्या लायनीन सगळ्यो चॅक केल्यो आनीक एक टीम फॉर्म केली आनी हाजो तपास चालू करपाक केलो। त्याच बरोबर तांकां अशें दिसून आयलें की हे चोर जे आसात हे भायल्या राज्याक गेल्ले आसात आनीक ताजे नंतर तांणी रोखडोच बेळगांव आनीक बाकीची जी बॉर्डरींग स्टेटाची पुलीस स्टेशनां आसा थंय संपर्क सारलो। तांकां हांचें लोकेशन जें आसा हें बेळगांव कळून आयलें आनी काल तांकां बेळगांव पुलिसांनी ह्या दोगांयकूय धरिल्ले आसात। तांचे कडल्यान जी गोल्ड चेन आसा ती रिकवर जाल्ली आसा। हें एक जॉयंट ऑपरेशन आशिल्लें, मडगांव आनी बेळगांव पुलिसांनी केल्लें जॉयंट ऑपरेशन आशिल्लें। मेन म्हणजे जी टेक्निकल जितलो हें जाय आशिल्लो सर्वेलन्स बाकीचे एविडन्सीस ते मडगांव पुलिसांनी तांकां बेळगांव पुलिसांक दिले आनी ताजे नंतर तांकां तांणी लोकेट केले आनी हांकां दोगांयकूय धरिल्ले आसात। तांचे कडल्यान ह्यो ज्यो चेनी चोरिल्ल्यो आसा वो स्टोलन प्रॉपर्टी आसा ती पुलिसांनी रिकवर केल्ली आसा आनी हांची नांवां आसात अमन रावत 22 वर्सां आनी नागराज हरण शिकारी
19 हे दोगी जे जाण आसात हे सध्या हुबळी हांगा रावपी आनीक थंयच्यान हे चोरयेचे म्हणजे हे थंय रावताले आनी ताजे नंतर वेगवेगळ्या स्टेटींनी वचून हे अशे चोरताले. हे हांच्या आनीकय प्रकरणाक खुबश्या प्रकरणाक आसपाचो शक्यता आसा. बेळगांव पुलीस सद्याक हाजी सगळी चवकशी तांचे कडल्यान कितें आसा म्हायती आसा, कारण तांचेर अशें कळून येता की बेळगांवाकय बी तांचेर केसी रजिस्टर आसात ऑलरेडी. म्हणजे हांचो आस्पाव बेळगांवच्या चोरयेच्या केसींनी बी आशिल्लो. आतां मडगांव पुलिसाची टीम ट्रान्झीट रिमांड घेवन तुम्ही जर रेल्वे प्रवास करतात आणि तुमच्या कडेन चड सामान आसा जाल्यार आतां तुमकां चिंता करपाची गरज ना. तुमच्या सामानाच्या सुरक्षे खातीर कोंकण रेल्वेन डिजी लॉकर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. तुम्ही रेल्वे स्टेशनाचेर जर बेगीन पावले आणि तुमकां सामानाची नाचानाच करपाची ना जाल्यार रेल्वेच्या ह्या सुविधेचो तुमच्यान लाव घेवं येता. नेमकी कितें आसा ही सुविधा ते जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात पुराय बातमी. तुम्ही रेल्वेन प्रवास करतात आणि तुमचे कडेन चड सामान आसा जाल्यार तुमच्यान चिंता करपाची गरज ना. तुमचे सामान सुरक्षीत दवरपा खातीर कोंकण रेल्वेन डिजी लॉकर सुविधा हाडल्या. ह्या डिजी लॉकरात तुमकां तुमचे सामान दवरूं येता. डिजी लॉकराचो वापर करपा खातीर तुमकां ताजेर लायिल्लो स्कॅनर स्कॅन करून पयशे फारीक करचे पडटले. रेल्वेच्या नियोजीत वेळे परस तुम्ही स्टेशनाचेर बेगीन पावले जाल्यार आनी तुमची रेल्वे येवपाक कळाव जालो जाल्यारूय तुमच्यान ह्या सुविधेचो लाव घेवं येता, अशी माहिती कोंकण रेल्वेचो उपव्यवस्थापक बबन घाटगेन सांगले. Government of India's Digital India movement, Konkan Railway has introduced DigiLocker facility at 3 stations over its jurisdiction. These 3 stations are Ratnagiri, Thivimen, Udupi. These DigiLockers have been already commissioned since 16th of October 25. Passengers can now conveniently and securely store their belongings through a modern QR-based digital payment system using UPI, credit card, debit card, and other digital modes. The facility operates round the clock, ensuring ease of access and contributing to the vision of digitally empowered public transport system. Key benefits of this DigiLocker. The self-operated DigiLocker facility is available round the clock, ensuring accessibility at all times. Passengers can make payments easily through UPI, credit cards, debit cards, and other digital payment modes. Madgaon, in next phase, will be taking up Madgaon. Bureau Report, Gomantak TV. काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या उभारणेक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात आणि ह्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन 10 दीस एक व्हडलो उत्सव जातलो. ह्या 10 दिसांत पर्तगाळी 1 लाखा परस चड भाविक उपस्थित रावतले खंय. 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी श्रीरामाच्या भव्य मूर्तीचे उक्तावण जातले. ह्या उत्सवाची तयारी सद्याक झुजा पावण्याचेर चालू आसा. काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या उभारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जाता. हाका लागून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर अशे 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो. 10 दीस चलपी ह्या सुवाळ्याक सुमार 1 लाखा परस चड भाविक उपस्थित रावतले खंय. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान पर्तगाळी मठ वाठारांत उत्सवाची नेटान तयारी सुरू आसा. 10 दिसांच्या वर्धापन दिन उत्सवाक देशभरांतल्या मठांतले मठाधिपती हजर रावून धर्मीक विधीत वांटेकार जातले. तशेंच पर्तगाळी मठ वाठारांत श्रीरामाची 77 फूट उंचायेची मूर्ती उबारपाचें काम सुरू आसा. दक्षिण भारतांतली ही सगळ्यांत व्हड उंचायेची श्रीरामाची मूर्ती आसतली. सध्या ही मूर्ती कर्नाटकात तयार करतात. ते मूर्तीचे भाग पर्तगाळी हाडून बसोवपाचें काम सुरू आसा. 28 नोव्हेंबराक श्रीरामाच्या ह्या भव्य मूर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले.
पर्तगाळी जावपी सुवाळ्या निमतान ह्या वाठारांत उत्सवाची तयारी झुजा पावण्यार सुरू आसा. मंडप, रस्त्याचे डांबरीकरण, होमकूंड मंडप, देवळांचे कोरीव काम, हेलिपॅड तशेंच हेर कामां सुरू आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याकडेन जाल्ल्या स्फोटाच्या तपासात एक धक्कोदायक गजाल उक्ताडार आयली. पुलिशे कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 32 गाडयांनी बॉम्ब बसोवन देशभरात वेगवेगळेन स्फोट घडोवन हाडपाचो कट आशिल्लो. 10 नोव्हेंबराक स्फोट जाल्ली कार ह्या कट कारस्थानाचो भाग आशिल्ली. बाबरी मशीद पाडपाच्या वर्धापन दिसा दिल्ली सयत देशभर वेगवेगळे कडेन स्फोट घडोवन हाडपाची दहशतवाद्यांची येवजण आशिल्ली खंय. आमचे AICCचे इन्चार्ज हांणी एक हाय लेवल कमिटी केली वेर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे CWCचे मेंबर्स, सिनियर वायस प्रेसिडेंट असे आमची कमिटी आशिल्ली. सो टुडे वी हॅड फर्स्ट मिटींग आणि हाव टू गो अबाउट ZP. फोंडाची पोटवेंचणूक लडोवपाक काँग्रेस पुरायपणान तयार आशिल्ल्याची माहिती काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. येवपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर लेगीत काँग्रेस तयार आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर इत्सूक उमेदवारांचे अर्ज आयल्यात. रोखडेच आमी उमेदवार जाहीर करतले अशें तांणी सांगिल्लें आसा. बेरेस्तारा काँग्रेसीचे पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत पाटकर उलयतालो. आमचे AICCचे इन्चार्ज हांणी एक हाय लेवल कमिटी केली वेर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे CWCचे मेंबर्स, सिनियर वायस प्रेसिडेंट असे आमची कमिटी आशिल्ली. सो टुडे वी हॅड फर्स्ट मिटींग आणि हाव टू गो अबाउट ZP इलेक्शन्स, कॅन्डिडेट्स जे आयल्या, रेजर्वेशन्स, हाजेर आमी डिस्कशन केले आणि वी हॅव केप्ट अनदर मिटींग टुमॉरो to decide on candidates selection आणि एकदा नोटिफिकेशन आयले की तांकां हाव टू गो अबाउट डिक्लेअरिंग इन ऑल. सो दॅट वी हॅव डिस्कस्ड इन डिटेल. कितें कॅन्डिडेट्स शॉर्टलिस्ट केल्ले आतां पळय आमी एप्लिकेशनां जी मागयल्ली ती सगळी आमचे कडेन आयिल्ली आसा पुराय 50 मतदारसंघाची. सो त्या बेसिसाचेर कशें शॉर्टलिस्ट करप, कोण कॅन्डिडेट खंय कितें तें ताचेर आमची चर्चा जाली. ती पोंडा ऑल्सो when last time तुम्ही म्हाका विचारिल्लें सांगिल्लें की लेट पोंडा एज काँग्रेस पार्टी आय हॅव टोल्ड यू दॅट वी आर इलेक्शन प्रिपेर्ड फॉर ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इफ यू आस्क मी. नाव रिगार्डिंग पोंडा, आवर एंटायर टीम ऑन पोंडा इज डुईंग द वर्क फॉर लास्ट 3.5 years. they are there with the people and with this SIR process and with our signature voter campaign, our team, our karyakarta workers are going to each and every person there. Within 6 months by-election has to happen. So let the election commission declare or tell what is their date when they want to hold it. But Congress party is prepared for elections in Ponda. दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याकडेन जाल्ल्या स्फोटाच्या तपासात एक धक्कोदायक गजाल उक्ताडार आयली. पुलिशे कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 32 गाडयांनी बॉम्ब बसोवन देशभरात वेगवेगळेन स्फोट घडोवन हाडपाचो कट आशिल्लो. 10 नोव्हेंबराक स्फोट जाल्ली कार ह्या कट कारस्थानाचो भाग आशिल्ली. बाबरी मशीद पाडपाच्या वर्धापन दिसा दिल्ली सयत देशभर वेगवेगळे कडेन स्फोट घडोवन हाडपाची दहशतवाद्यांची येवजण आशिल्ली. दिल्ली दहशतवादी हल्ल्या उपरांत तपास यंत्रणांनी आता मेरेन 4 गाडयो जप्त केल्यात. हातूंत मारुतीची ब्रेझा, स्विफ्ट डिझायर, इको स्पोर्ट्स आणि I-20 गाडयांचो आस्पाव आसा. 10 नोव्हेंबराक लाल किल्ला मेट्रो स्टेशना कडेन जाल्ल्या स्फोटात 13 जाणांक मरण आयिल्ले.
बेरेस्तारा ह्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या एकल्याक मरण आयले जाल्यार जखमी आशिल्ल्या तिगांची भलायकी हुस्को करपा सारखी आसा. दिल्ली बॉम्ब स्फोटांतल्यान हात आशिल्ल्या दहशतवाद्या कडेन एक न्ही जाल्यार 2 गाडयो आशिल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि PWD खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकर वांटेकार आशिल्ल्याची लोकां मदीं चर्चा सुरू आसा असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या तिनूय नांवां विशीं स्पश्टीकरण दिवचें म्हणूनय पाटकर उलयला. सदांच माजराक खंय दोळे धापून दूध पिल्ले दिसता की जगाक कळना. आता जेन्ना पुजा नायकान जो स्टेटमेंट दिला आणि एका मिडिया चॅनलान तो बायटूय घातलो, त्या दिसासून एक एलेज नांवां येता की हातून लोक सगळे गोंयचे आतां उलोवपाक लागल्या की सद्याचो कॅबिनेट मंत्री सुदीन ढवळीकर हो तातूंत आसा, दुसरो निखिल देसाय IAS ऑफिसर हो तातूंत आसा, आणि तिसरो ती PC जी म्हणटा ती उत्तम पार्सेकर हे आसा म्हणून अशें सगळे गोंयचे लोक उलोवपाक लागल्या. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्पश्ट करचे गोंयकारांक, बाबा हे तुजो मंत्री आसा काय ना, हे ऑफिसर तातूंत इन्वॉल्व आशिल्ले काय ना. म्हाका दिसता लपवा लपवी कित्याक चल्ले क्लियर करून उडोवचें वन्स एंड फॉर ऑल. कित्याक तो आतां मंत्री सांगता की तो चॅनलाक म्हणटा विकतो घेतलो, म्हणजे जेन्ना तुमच्या फावरान न्यूज मारतले तेन्ना तुमी चॅनलाचे जय जयकार करतले, आणि जेन्ना खंयचो जर्नलिस्ट किंवा खंयचो मिडिया हाऊस जर तर सत्य भायर हाडपाक लागलो जाल्यार तुम्ही ताका करप्ट आणि ताका विकतो घेतला म्हणटले. आय थिंक दिस हॅज टू स्टॉप. रियलिटी हॅज टू कम आउट इन पब्लीक. आणि आज तो SP आतां थंय बायट दिता, अरे येदी व्हडली मॅटर, तातूंत एक IAS ऑफिसर इन्वॉल्व, तातूंत प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर इन्वॉल्व, तातूंत एक मंत्र्याचें नांव येता भायर, एलेज्ड तांचेर करप्शनाचे चार्जीस, आणि एक SP केडराच्या रँकाच्या मनशाक बायट दिवपाक लायता. वेर इज द DGP? दोडामार्ग गोंय शिमेर सेवा बजावपी पुलीस आपली बॉल्सां भरतात म्हणून एका कोल्हापूरच्या पर्यटकाचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाल्लो. ह्या व्हिडिओ उपरांत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान ह्या पर्यटकाक स्टेटमेंट दिवपा खातीर आपयल्लो. ज्या पर्यटकान पुलिसांचेर आरोप केल्लो ताणें बेरेस्तारा पुलीस मुख्यालयांत हाजेरी लावन स्टेटमेंट तशेंच काडिल्लो व्हिडिओय पुलिसांक दिलो. कांय दिसा पयलीं कोल्हापुरांतल्यान गोंय भोंवडेर आयिल्ल्या पर्यटक ॲडव्होकेट संतोष मालवीकार हांची पुलिशेन दोडामार्ग चॅक नाक्याचेर तपासणी केली. ह्या वेळार संतोषा कडेन लायसन नाशिल्ल्याचे पुलिशेक दिसून आयले. लायसन ना म्हूण पुलिसांनी खंय 500 रुपया मागले. संतोषान ते काडून दिले, पूण पावती मागल्या उपरांत पुलिसांनी ती दिवपाक न्हयकार दिल्ल्याचे संतोष सांगता. त्याच दिसा सांज वेळार संतोष परतो त्याच रस्त्यार गाडी घेवन घरा वतालो. गोंय दोडामार्ग चॅक नाक्यार पावल्या उपरांत ताच्या सामकार एक गाडी उबी आशिल्ली आनी ते गाडयेंत कर्नाटकाचे तरणाटे आशिल्ले. ती गाडी पुलिसांनी आडायल्ली. तांचे कडेन सगळे दुकुमेंत आशिल्ले, पूण ते भुरगे कुर्र आशिल्ले. मात ड्रायव्हरान सोरो पिवंक नाशिल्लो म्हूण संतोष सांगता. त्या भुरग्यांनी आपले कडेन मजत मागली म्हूण आपूण गाडयेंतल्यान देंवलो आनी पुलिसांक जाप विचारली. तेन्ना एक पुलीस सिव्हिलान आशिल्लो, दुसऱ्याची नेम प्लेट नाशिल्ली. हरशी आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट मागपी पुलिशेक ह्यो कायद्याच्यो गजाली कळना काय कितें म्हूण उलयत आपूण व्हिडिओ शूट करपाक सुरवात केल्या उपरांत त्या पुलिसांनी धांव मारली म्हूण संतोष सांगता. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो व्हिडिओ ताणें सोशल मिडियाचेर घातलो. त्या उपरांत बरोच व्हायरल जालो. ह्या प्रकरणा उपरांत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान पर्यटक संतोषाक स्टेटमेंट दिवपा खातीर आपयल्लो. बिरेस्तारा संतोषान पणजे पुलीस मुख्यालयांत हजेरी लावन तो व्हिडिओ आनी स्टेटमेंट दिले. प्लीज सर, रिक्वेस्ट मी सर. सर ड्रिंकिंग आप नहीं बैड वर्ड्स माय ड्राइवर सर. हेवी बेस्ट ड्राइवर सर. प्लीज सर, प्लीज हेल्प मी सर. एक मिनट. हां सर. पाठीमागे दिली पाठीमागे घेतले पाठीमागे पोलिसांनी घेतले पाठीमागे घेतले आसनोड्याला. आज तू इकडे देतो काय नाही देत नाही मला बस असं एवढंच सांगतो. आसनोड्याला घेतलेली तू तिकडे देत नाही बरं. नाही देत. डबल होत इकडे देत नाही तू. तुम्ही म्हटलं का तिथे एकच सांगितलं. तू इकडे देत नाही मला एवढंच सांगतो. गाडी सुटतो तुझे आवश्यकते पण नाही. मॉर्निंगला देतो 5ला. 5ला देतो. मला लागत नाही काम इकडे.
50 सुट्टी दे. त्याने काढून मुखार दिले मला कुणी ते बघ. तू बाहेर नाही आलाय ते बघ. सुट्टी दे. गोव्यामध्ये येत असताना आमचे 4-5 मित्र माझ्या सोबत होते. दोडामार्ग गोवा जी बाउंड्रीवरती जे काही पोलीस होते तिथं आम्ही आल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितले की ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखवा. मी सगळे डॉक्युमेंट दाखवले. सगळे डॉक्युमेंट दाखवल्यानंतर मी ड्रायव्हिंग लायसन्स घरी विसरलो होतो आणि ती ड्रायव्हिंग लायसन्स विसरल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की मी घराकडनं मागून घेतो. मात्र ते म्हणाले 500 रुपये तुम्हाला द्यावे लागतील. मी लगेच त्यांना सांगितलं की 500 रुपये देतो, मात्र पावती द्या. मी खिशातनं काढले 500 रुपये आणि त्यांना दिले 500 रुपये. 500 रुपये दिल्यानंतर त्यांनी पावती द्यायला नकार दिला. मी त्यांना एवढंच सांगितलं की तुम्ही खूप चुकीचं करताय. एक ॲडव्होकेट असून सुद्धा जर तुम्ही जर माझ्यानं पैसे घेऊन जर पावती देत नसाल तर मी तुमच्यावरती ॲक्शन घेणार. आणि तसंच मी गोव्यामध्ये आलो आणि संध्याकाळी परत मी 8 वाजता रिटर्न जात असताना त्याच स्पॉटला कर्नाटकची गाडी आली होती आणि ती कर्नाटकच्या गाडीमध्ये 5 मुलं होती, ज्याच्यामध्ये ड्रायव्हर जे होते ते नॉन ड्रिंकर होते, चांगलं सभ्य मुलगा होतं, त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट होते, सगळं काही होतं. तरी सुद्धा त्यांच्याकडे पैशांची त्यांनी मागणी केली. त्याच लोकांनी, तेच पोलीस ऑफिसरनी. आणि ते पैशाची मागणी केल्यानंतर त्या मुलांनी सांगितलं आम्ही का पैसे देऊ, कारण आमचा ड्रायव्हर तर पिलेला नाही, डॉक्युमेंट तर सगळे आहेत. त्यावेळेला त्याला गाडीतनं बाहेर काढले आणि त्याला मारहाण केली. मग मी त्या पोलिसांना एकच प्रश्न विचारला, तुम्ही प्रत्येक वेळी आम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन्स विचारताय, डॉक्युमेंट विचारताय किंवा आरसी विचारताय, मग तुम्ही कायद्यामध्ये आहे काय? मग ते म्हणजे काय झालं, तुम्ही पोलीस आहात, मग तुमची नेम प्लेट का नाही आहे? तुम्ही पोलीस असेल तर तुमचा ड्रेस का नाही आहे? तर ते म्हणजे तू सांगणारा कोण? मग लगेच मी मोबाईल काढला आणि समोर धरला आणि म्हटलं थांब आता उत्तर दे म्हटलं. आणि उत्तर दे म्हटल्यानंतर ते पळायला लागले म्हटलं. 4ही पोलीस होते, ते 2 मिनिटात सगळे पोलीसच गायब, पोलीस स्टेशनमध्ये सगळेच गायब झाले. एसपी साहेबांनी बोलून घेतल्यानंतर आता जी मीटिंग झाली ते 3 वाजता बाकीचे स्टेटमेंट घेणार आहेत. त्यांनी मला सांगितलं की जे काही डॉक्युमेंट असतील ते द्या. मात्र मी त्यांना आता तेच सांगितलं की तुम्हाला मी फोटो दिलेत, ते पोलीस कोण आहेत ते दिलेत. अनेक मी असा व्हिडिओ दाखवतो ज्याच्यामध्ये ते पोलीस डायरेक्ट पैसे घ्यायलेत, असा व्हिडिओ दाखवतो म्हटलं. आणि तो व्हिडिओ मी आता दाखवून आलो, तो अजून मी व्हायरल केलेला नाही. तो पोलीस हॅरॅसमेंट जी आहे ना ही थांबली पाहिजेत. आणि जे माझी मागणी एकच आहे, डिमांड, जे 3 पोलीस जे आहेत जे मी आता दाखवलेत त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.